कर्नाटक राज्यातले जे व्याघ्र प्रदेश आणि राष्ट्रीय वन्यजीव उद्यान असा त्या राष्ट्रीय वन्यजीव उद्यानांतल्यान जो रस्तो जाता त्या रस्त्याचेर वाहनां जी प्रवेश करता त्या वाहना खातीर वायल्ड लायफ एंट्री फी म्हणून कर्नाटकाच्या वन विभागान लागू केल्ली आसा। तेका लागून बेळगाव गोवा या राष्ट्रीय महामार्गाचेर आनमोड ते रामनगर पर्यंतचो जो मार्ग आसा तो कर्नाटकातल्या काळी व्याघ्र संरक्षित प्रदेशात येता। तेका लागून ह्या मार्गाचेर आनमोड हांगासर वन विभागान चेकपोस्ट घालून गोव्यातून कर्नाटकात येवपी वाहना खातीर वायल्ड लायफ प्रवेश शुल्क लागू केल्ले आसा आणि ते वसुली करपाचे काम आजपासून सुरू केल्ले आसा। जी गोव्यातल्यान कर्नाटकात जी अवजड वाहना येता त्या अवजड वाहना खातीर 50 रुपये आणि लघु वाहना आसा त्या लघु वाहना खातीर 20 रुपये शुल्क आकारणी तेंच्यांनी सुरू केल्ली आसा।